कार्निवाला म्हणजे आमचे कार्निवाल 18 सुद्धा चालू जातलो. कार्निवालाचे 4 दीस आसतलो. 20 तारखेक फ्लोट आसतलो आनी मागीर लास्ट डे आमचे हें आसतलें कोंकणी म्युजीक आसतलें. आनी चेंजीस म्हळ्यार कितें चेंजीस तितून की हे पाटी कार्निवाल आमी प्लास्टीक फ्री करूंक सोदता. हो आमचो मेन हें आसता प्लास्टीक फ्री आनी बरें गोवन म्युजीक आनी गोवन तियात्र बी बरें हाडटले आमी कोंकणी तियात्र बी बरें हाडटले हें आमचो मेन हें आसता. प्रिफरन्स फॉर गोवन्स आसतलो. प्रिफर फॉर गोवन्स आनी बरो फायर वर्क्स फ्री आमचो कार्निवाल पोल्युशन फ्री आनी प्लास्टीक फ्री. कार्निवाल गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा कितले जाकी सांगला डिस्कशन जालें सद्या लास्ट टायम आमकां 20 lakhs दिल्ले. हे टायम आमचो कमिटी मेंबरांचो डिमांड आहा तसोच आमच्या मेंबरांचो डिमांड आहा कार्निवाल मेंबरांचो डिमांड आहा की आमकां वाडोवन दिवचे हे फाटी. सदांच आतां एक 30 lakhs आमी डिमांड करतले कित्याक 20 लाखान आमी जायतो जालें चलता पूण बजेट आमचो बरी जायना. बजेट आमचें पोसना बजेटे प्रमाणे ताका लागून हे फाटी आमचो मेंबरां डिमांड आसा. This time we have decided that as of now we have still not planned anything, but we are going to have another meeting. There we will be planning, deciding what exactly we are getting for the carnival. But we have decided that we are not going to have anything Bollywood, anything this time. It is going to be purely Goan. Okay. Theatre, musical show. So locals कोण हा तांकां आमी चडशे चान्स दिवपाक सोदता. ओवर एवरीवेअर आता लोक बॉलिवूडाक फॉर मेनी रिजन्स ओपोज करपाक लागले. It's nothing like that. One reason is because of the budget. Their budget is high and that is whatever we get from the government is not feasible within that. That is one reason. And second reason is आमी आमचे पयले सद्या कार्निवल म्हणटा गोवन्स नो. So गोवन्सांक वयर काडपाक that is the only thing. Nothing. We are not against Bollywood. This is the only reason.